पश्चिम घाटान येवपी सत्तरी तालुक्यांतलो आमचो जे वाठार आसा जेका आमी म्हादई अभयारण्य म्हणटा, हे म्हादई अभयारण्य जैवीक दृश्ट्या खूब ग्रेस्त आसा आणि ह्या एकंदर वाठारान आमकां तरातरांची जैवीक संपदा पळोवपाक मेळटा आणि सगळ्यान शिखर स्थानाचेर आसपी जो पट्टेरी वाघ ही ह्या पुराय जंगलाची शान आसा। पयलीं सरकार सांगताले की ह्या वाठारान वाघ ना आणि ते वाघ जे आसा ते कर्नाटकांतल्यान नाजाल्यार महाराष्ट्रान येता अशें परते परते सांगताले। पूण आयज महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सरकारान हाचेर संशोधन केल्या उपरांत स्पश्ट जाल्लें आसा की गोंयांत जे वाघ आसा ते वाघ ह्या थळाव्या वाठारांतले आसा। कांय वाघांचो जन्म जो आसा तो म्हादय अभयारण्यान जाला आणि म्हादय अभयारण्यान जन्माक येयल्लेली जी वाघीण आसा किंवा जो वाघ आसा त्याचो राबितो जो आसा तो आमकां सद्या ह्या वाठारांत पळोवपाक मेळटा। कांय फावटी जेन्ना अन्नाची आणि हेर प्रश्न निर्माण जाता तेन्ना जे वाघ आसा हे वाघ तिळारीच्या खोऱ्यान वयता किंवा ते आमकां काळी व्याघ्र क्षेत्र जे आसा थंय वयताना पळोवपाक मेळटा किंवा जायत्या फावटी ते कोयना लागसार आसपी जे सह्याद्री व्याघ्र संरक्षण क्षेत्र आसा हातूनय त्यांचे आस्पाव आसा हे कॅमेरा ट्रॅपाच्या माध्यमांतल्यान सिद्ध जाता। प्राणीशास्त्राचो अभ्यास करपी संशोधक गिरीश पंजाबी आसा हाणी हालींच एक अहवाल प्रकाशित केलेलो आसा आणि त्या अहवालानुसार गोंयांत 5 वाघांचो राबितो आसा हे स्पष्ट जाल्लें आसा। आता हे वाघ जे आसा हे वाघ आमी हो गोंयचो रेजिडेंट टायगर, हो महाराष्ट्राचो रेजिडेंट टायगर, हो कर्नाटकाचो रेजिडेंट टायगर असो तितून फरक करूंक शकना। वाघ जो आसा तेका सुरक्षीत सैमीक अधिवास हो गरजेचो आसता आणि ज्या वाठारांत तेची सुरक्षा आसता त्या वाठारांत तो रावता। हाच्या पयलीं गोंयांत रानां जी आसा ती जाळून उडोवपाचें काम जेन्ना षडयंत्र जेन्ना सुरू आसले त्या वेळार कांय वाघ जे आसा हे तिळारीच्या खोऱ्यान गेल्लेले, कांय वाघ जे आसा ते काळी व्याघ्र क्षेत्रांत गेल्लेले। पूण आतां परते हे वाघ जे आसा हे ह्या वाठारांत येवपाक लागलेले आसा। कित्याक केंद्र सरकारान हाची दखल घेवन गोंय सरकारचे जे वन खातें आसा तेंचे कान टोचलेले आसा आणि तेका लागून हे वाघां खातीर हो वाठार जो आसा हो सद्या सुरक्षीत जावचो ह्या नदरेंतल्यान तरातरांचे उपाय करचे अशी सक्ती जी आसा ही केंद्र सरकारान केल्लेली आसा आणि तेका लागून आता ह्या वाठारांत जे आसा हे वाघ जे आसा ते कॅमेरा ट्रॅप जाता। सरकार ही माहिती जी आसा ही लोकां पर्यंत पावची ना हाची जतनाय घेता। पूण आमी ह्या परिसरांत जेन्ना भ्रमंती करता जेन्ना ह्या वाठारांत वयता तेन्ना कळटा की हांगासर वाघाचे अस्तित्व आसलें। सद्या